पुलीस आपल्याकडे स्टेटमेंट घेऊन घेतले तेन्ना सगळे पुरावे माहिती आणि साक्षीदारांची नावांय पुलिसांक दितलो अशें विष्णू म्हणटा। प्रकरणात एकाच आरोपीक अटक जाल्ली आणि तोय जामिनाचेर सुटला। आपल्याचेर हल्लो करपाचे कोणे आणि खंय कारस्थान केल्ले हेय पुलिशेक सांगतलो अशेंय विष्णू म्हणटा। विष्णू हे प्रकरण घेऊन राज्यपालाकडे वतलो। बेलाचो प्रकरण पुलिसांक रिकवर करपाक पुलीस बेल मागता। ताणी जरी काय रिकवर केलं ना तरी ऑलरेडी म्हज्या हातून 2 शस्त्र सापडलेली आहा। ते म्हणजे मोठो फातर आणि दुसरे ते टॉमी जाणे ग्लास फोडला ते दोनूय म्हज्या गाडयांनूच आशिल्ली। नांवां हांवें दिल्लीं आहा। ते बेल मेळून ना मेळून त्या नांवाच्या आदारान इन्व्हेस्टिगेशन करप हें पुलिसांचें काम आसा। प्राथमीक इन्व्हेस्टिगेशन जालें की पुलिसांक परते म्हज्याच कडेन येवचें पडटलें फॉर टेकिंग माय स्टेटमेंट। तेन्ना म्हजे कडेन जे कितें क्लू आसा आणि जे सगळें इन्फॉर्मेशन आसा दॅट आय टेल पुलीस टू पुट ऑन रेकॉर्ड। आय एम जस्ट वेटिंग फॉर दॅट। आय हॅव नॉट बीन इंट्रोगेटेड न्ही अजून। सो ते म्हजे कडेन जेन्ना येतले तेन्ना आय विल सी दॅट आय पुट ऑन रेकॉर्ड एवरीथींग दॅट आय हॅव। खंय खंय ते बशिल्ले खंय कट शिजला हाची म्हायती हांवें मेळयल्ली आहा, पुलिसांनी मेळोना तरी। दॅट आय विल गिव। आय विल ऑल्सो गिव नेम्स ऑफ सम प्रोबेबल विटनेसीस टू द पुलीस। म्हणजे तें प्रकरण हांगा आसा तेन्ना थंय व्हरप हें म्हाका मान्य ना। दॅट प्रोसिजर बी फॉलोड। तो प्रोसिजर बायपास करून हांव कित्याक वचूं? देयर इज नो रिजन फॉर मी। बट आय एम रायटिंग टू गव्हर्नर अबाउट द स्टेट ऑफ अफेअर्स। अबाउट दिस केस आय एम रायटिंग। म्हाड्डोळ वाठारांतल्या लोकांक हजारांनी रुपयांची लायटीची बिलां आयिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाला। थळाव्या लोकांनी लायटीच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालून वडीर काडलो। कंप्युटराक लागून जाल्ली चूक सुदारपाचें काम म्हाड्डोळचो ज्युनियर इंजिनियरूच करतलो अशें उतर वडील अधिकाऱ्यान शिष्टमंडळाक दिलें। म्हाड्डोळ वाठारांतल्या लोकांक हजारांनी रुपयांची लायटीची बिलां आयिल्ल्यान बरोच बोवाळ पडला। पंचायत वांगडी आनी हेरांनी सहाय्यक इंजिनियराक घेराव घालून वडीर काडलो। 600 जाग्यार 3000 रुपया केल्या बिल आसा हें हांव तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदतां। 32,909 रुपया बिल। ह्या जाग्यार खरें 1,175 रुपया येवपा आशिल्ले। हे जर हांगा बारीक जर पळयत जाल्यार कॅल्क्युलेशन आसा। आनी जेन्ना आमी जेन्ना चौधरीक जावन विचारलो तेन्ना ते प्रॉब्लेम म्हणून कस्टमर जेन्ना लोक येता तेन्ना तांकां हांगा उत्तर कितें आसता ऑफिसान की हें पयलीं भरा 32,000 30,000 जी बिलां येता ते भरा मागीर आमी रेक्टिफाय करता। हें अशें जावचें न्ही कारण एक सामान्य मनशाचें 30,000 20,000 भरपाची परिस्थिती आसना। गांवांत लोक रावता आतां तर लोक घरांतूच आसना शेती करपा खातीर पूण बिल आमकां चड आयलें म्हणटा। बिलां तयार करतना ज्यो चुको जाल्यात त्यो सुदारून दिवपाचें काम म्हाड्डोळचो ज्युनियर इंजिनियर करतलो अशें AE JS चौधरीन सांगलें। जो है उनका करके लेंगे हम उधर उनको मारधोल में कुछ प्रॉब्लम आया जैसे मिलेगा तो मारधोल नहीं करने का, इधर पब्लिक नहीं आने का। इसके लिए थोड़ा सा किसी सबको ठीक हो जाएगा उधर ही जेल में बोलेंगे काम करेंगे। तो उधर बिल है तो उधर ही करेक्शन कुछ किसी के कंज्यूमर का कुछ मिस्टेक है कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो उधर करके दो। फोंड्याच्यान विवेक प्रभू। लोकसभा वेंचणुकेचो जाहीरनामो तयार करतना युवा काँग्रेस फुडाऱ्यांच्यो सुचोवण्यो विचारांत घेवपाचें काँग्रेसीन थारायलां। गोंयच्या तरणाट्यांची मतां आयकून घेवपा खातीर शुक्रारा पणजे युवा घोशणापत्र बसका जाली। देशाक स्थिर सरकार मेळचें म्हण वावुरपाचो उलो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान मारलो। लोकसभा वेंचणुकेची तयारी करपा खातीर शुक्रारा युवक काँग्रेसीन खासा बसका आपयल्ली। लोकसभा वेंचणुकेचो जाहीरनामो तयार करतना युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मतां आयकून घेवपा खातीर ही बसका आशिल्ली। This is the first time we are having our manifesto where we are asking for suggestions. Please understand, this is not a debate, this is not a forum for criticism. This is a forum where we are welcoming everybody's suggestions and feedback with an open heart and an open mind. I truly understand and I believe in the leadership of our country, which clearly says that until and unless you participate, you cannot criticize any system. फाटल्या 25 वर्षांत देशात राजकीय स्थिरता नाशिल्ल्यान जायते प्रश्न उपरासल्या अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान सांगले। Will this political system sustain us for future? Will it take us forward? Let us say 2020 or do we have to change it? And what is the change we have to bring in?
Because if you see the political map of India post 1989, and thereafter, after the demise of our leader Rajiv Gandhi, there is no political stability in this country. No one party has got a majority to rule in parliament till now, almost last 25 years. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. इतल्यान ही खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.